दाबोळेच्यान एअर इंडिया गेली आणि आता इंडिगोय वचपाच्या वाटेर आसा। एका फाटल्यान एक विमान कंपनी आपली ऑपरेशन्स शिफ्ट करपाक लागली जाल्यार दाबोळेचो फुडार कितें असो प्रश्न उपराशीत आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान कॉलिंग अटेन्शन हाडिल्ले। पूण खंयच्याय परिस्थितीत दाबोळी बंद करपाक दिवचे नात अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिलां। दाबोळे विमानतळावेल्यान एकाय विमान कंपनीन आपले ऑपरेशन मोवपाचेर व्हरपाक जायना हाचे खातीर सरकारान पावलां उबारपाक जाय अशी मागणी आलेक्स रेजिनाल्डान केली। I am making a charge that MOPA authorities are pressing the naval authorities in Goa to see that they ask for the airport separately for naval base म्हणून. आणि आता GMR authorities तुगेले एअरपोर्ट ऑथॉरिटीज ते प्रेस करताय आणि ते सांगू लायताय की आपणा जाय म्हणटी फॉर डिफेन्स यूज। हू इज गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस? सगळे बरें आहा, कॅबिनेट बरें आहा, सगळे बरें आहा। हाऊ डू वी ट्रस्ट दिस पार्ट? दरेका सरकारान दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना हाची गवाय दिल्या खरी, पूण एअर इंडियान दाबोळे वयल्यान आपले ऑपरेशन बंद करून सरकाराचे आश्वासन पुरायेन फटीचे आशिल्ल्याचे दाखोवन दिल्ल्याचे आलेक्स सिक्वेरा सांगता। Air India has set the example. Yesterday I have read news which says seven other international airlines have decided to go to MOPA. I have only one question to this government. I agree the government directly does not have a control over the issue, but governments have assured us that Daboli airport will not close down, and therefore I would like to know whether this assurance is just namesake or whether the government will take up this issue with Government of India. दुसरे वटेन नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे परवानगे शिवाय एअर इंडिया शिफ्ट जावपाकूच शकना अशें दिगंबर कामत म्हणटा। फाल्यां नौदळान हो एअरपोर्ट मागलो आनी संरक्षण मंत्रालयान तांकां तो दिलो जाल्यार दक्षिण गोंयच्या लोकांचें कितें असो प्रस्नय दिगंबर कामतीन विचारला। एअर इंडिया थंय शिफ्ट जावप, there might be role of some civil aviation department, because civil aviation आजा परमिटा शिवाय किंवा परमिशना शिवाय एअर इंडिया will not go there. फाल्यां समज जे एप्रिहेन्शन आसा की फाल्यां समज विचारले ताणें नवीन सांगलें आमकां हो एअरपोर्ट जायत म्हणून आनी सेंटरान समज काडलो आनी तांकां दिलो जाल्यार what will happen to the people of South Goa? What will happen to the commitment given by the central government? जाल्यार GMR कंपनीचो धंदो वाडोवपाक सरकार सामको नेटान काम करता खंय असो आरोप विजयान केला। GMRक जितो दवरपा खातीर दाबोळेक मारपाचो यत्न चलिल्ल्याचे विजय सांगता। सरकार 30% GMR कडेन घेता बिफोर टॅक्स। अशें जर जालें जाल्यार GMR कॅनॉट कम्पीट विथ दाबोली एट ऑल. दॅट इज वाय गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू किल दाबोली. GMR जितो उरपा खातीर दाबोलीक मारूंक सोदता स्पीकर सर. सरकार आमचो सरकार आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट वॉन्ट्स टू सॅक्रिफायस दाबोली. आनी हे कित्याक सॅक्रिफायस करूंक सोदता? आज युजर फी म्हणटा ती दाबोलीक फक्त 500 रुपया आहा. दर दाबोली सॅक्रिफायस केले मोपा विल बी द हायेस्ट युजर फी इन द कंट्री. सगळ्यान मोपा म्हणटा वापरपाक अनअफोर्डेबल जातलें आनी तातले तातूंत बाब मोविन गुदीन जो ते म्हणटात टचान आहा सेंटरा कडेन ताणें आनी एक मदीं फार मारला। GMR कंपनी खंय दाबोळे विमानतळ बंद पडपा खातीर दबाव घालता सरकाराचोच मंत्री माविन गुदिनोन आरोप केला। जो फ्लायट ऑलरेडी थिंगा लँड जाता त्यो आतां मोपा डायवर्ट करप हें जावपाक जायना। देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दॅट आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा तशें हे GMR पळय आसा इट इज अ प्रायवेट पार्टी. इवन दो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा गेट्स रेव्हेन्यू 37% रेव्हेन्यू आमचो तोरी आसतना ते प्रेशर घालता आनी म्हाका म्हायती मेळ्ळा ते प्रमाणे म्हाजे जायते मित्र आसा नेवीन सुद्दां ते म्हणटा आमकां नाका, आमकां सिव्हिलियन एअरपोर्ट ऑपरेट जाल्लो जाय, दाबोली उरलो जाय। सध्याक दाबोळे वयल्यान खंयची ना खंयची विमान कंपनी आपले ऑपरेशन बंद करपाक लागल्या। देखून दाबोळे विमानतळाच्या फुडाराचो प्रस्न उपरासला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आश्वासन दिल्ले असले तरी लेगीत दाबोळे विमानतळ बंद जातलो की ना ते येवपी काळूच थारायतलो। Especially we'll write to the aviation minister once again आणि खंयचीच फ्लायट एक्झिस्टिंग फ्लायट जी आसा पळय न्हू ही शिफ्ट करूं नाका. आमी परत म्हणजे टुरिजम मिनिस्टर एंड मायसेल्फ आय हॅव रिटन अ लेटर फॉर द एविएशन मिनिस्टर विथ द ओपन स्काय पॉलिसी
अंडर ओपन स्काय पॉलिसी न्यू इंटरनॅशनल फ्लायट्सची परमिशन मोपा इंटरनॅशनल मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर दिवच्यो एक्झिस्टींग फ्लायट जी आसा पळय न्ही ह्यो शिफ्ट करपाक परमिशन दिवचें न्ही सो दॅट वन्स अगेन आय पर्सनली इंटरवीन करता आनी हांव खंयचीच फ्लायट जी आसा ही शिफ्ट करपा खातीर तांकां परमिशन दिवं नाका इतकें स्ट्रिक्टली सांगता. तांच्यांनी नवीन कतार आसतले खंयच्यो ज्यो फ्लायट्स नवीन येवपाच्यो आहा त्यो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचेर येवनी जाता तितके बेगीन हांव आसतलो मिस्टर माविन रोहन हे कंबायनली एविएशन मिनिस्टर एंड फॉर द डिफेन्स मिनिस्टर हांची मिटींग करून तांकां कन्विन्स करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.